बर्च्याच्या अग्निकांडाविषयी आपणे पुलीस आणि सरकाराक कल्पना दिल्ली खंय पूण कोणेच लक्ष दिले ना म्हणून प्रदीप घाडी आमोणकराचो दावो। 1994 सावन आपूण हांगासर हॉटेल चलयतलो, पूण 2004 वर्सा सेल एग्रीमेंटा खाला ही प्रॉपर्टी खोसलाक दिल्ली। उपरांत ते एग्रीमेंट कॅन्सलूय केल्ले, पूण खोसलान आपल्याक फटयलो म्हणून प्रदीप घाडी आमोणकार सांगता। ऐकात। येदे व्हडली इलिगल कन्स्ट्रक्शन हांव 2004 म्हजी कंपनी आहा, 2004 आनी 2024 कोण सारकें एक्शन घेत ना। जे खरी एक्शन घेवंक जाय पळय ती एक्शन घेयना। आतां सुद्दां डिसेंबरान हांवें सांगिल्लें तांकां अशी हांगा ट्रेजेडी जातली म्हणून सांगिल्लें हांवें सगळ्यांक सांगिल्लें। हांवें सगळ्यांक पुलिसेक पत्र केल्लें, हांवें चीफ मिनिस्टराक, टुरिजम मिनिस्टर मायकल लोबो, डिलायला लोबो, चीफ सेक्रेटरी सगळ्यांक सांगिल्लें हांवें। तेन्ना जर पुलिसेन किंवा तेन्ना जर सिस्टमान जर म्हाजें आयकल्लें जाल्यार 25 लोक थंय मरचे नाशिल्ले। हांवें प्रॉपर्टी ती 1994 घेतल्या आनी अप टू 2004 हांव ती थंय हॉटेल म्हणून चलयतालो। मागीर मदीं फायनान्शियल डिफिकल्टी आयली तेन्ना हांवें ते विकपाक काडलें। तातूंत भितर 24 फ्लॅट हांवें खोसलाक दिल्ले, एग्रीमेंट केल्लो, दिवंक नासलो, एग्रीमेंट तो सेल केल्लो आनी सकयली ती पोर्शन आसा 31,200 स्क्वेअर मिटर तिवूय ताका हांवें एग्री टू सेल केल्ली। पूण मागीर म्हाका ताजें इंटेंशन बरें लागूंक ना। तो सगळें हॉटेल आपल्या ताब्यान घेवपाक लागलो, लोकांक त्रास करपाक लागलो म्हणून इमिजिएटली हांवें तो एग्रीमेंट कॅन्सल केलो। आनी ताणें आमकां तशें पेमेंट करूंक जाय आशिल्लें, तशें आमचें पेमेंट ताणें करूंक ना। पूण इमिजिएटली आमी एग्रीमेंट कॅन्सल करून आतां जवळ जवळ आतां 21 वर्सां आमची कोर्टान केस चालू आसा। दुसरे वटेन डॉक्युमेंट फोर्ज करपाच्या प्रकरणात म्हापशेच्या न्यायालयान अजय गुप्ताची पुलीस कस्टडी आनी 5 दिसांनी वाडयली, जाल्यार हडफडे अग्निकांडात लुत्रा भावांक 12 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी फर्मायल्या। The police were having police custody till today. They have sought for judicial custody, which apparently means that they have completed their investigation insofar as police custody is concerned. And now JC has been granted by the learned judicial magistrate first class till 9 January 2026. Sir, what about the bail? So far they have not filed any application for bail. Okay, sir. And some medicine has been allowed? Yes, they were being given medicines in police custody, so the court has allowed us to give the prescription to the police, which in turn will be given to the jail authorities. The Honorable Court has also directed that medical should be done and thereafter they should be taken in JC. लुत्रा भावांच्या जामीन अर्जाचेर मंगळारा सुनावणी जातली। तांकां जामीन मेळचो न्हू म्हणून विक्टिमांच्या फॅमिलींचो यत्न। कल उसमें बेल पे आर्ग्यूमेंट होनी है दोनों ब्रदर्स की, जिन्होंने एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर रखी है। उस पर हम लोग इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हैं और कल हम उसमें पीड़िता का पक्ष रखेंगे। और जो कि विक्टिम फैमिलीज भी, कई सारी विक्टिम फैमिलीज भी खुद गोवा आई हैं इस केस को अपोज करने के लिए और इनकी बेल को अपोज करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रूडेंट।